आम्ही मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर येयल्यात। आज तुमकां खबर आसा की आमचो शेजारी बाब अमर बांदेकर आज ह्यो डेथ जाला आणि त्याची आज जी मर्डर जाल्या पळय आरंबोल बिचाचेर, ज्या शेकाचेर आज भायले सगळे जे आसात त्या भायल्या कामगारांनी लागून तेका 10-12 लोकांनी लागून तेका आज बडयला आणि एक 50 मिटराचेर धांवन वचून तो त्या जाग्याचेर पडून आज तेका मरण येयला। आज ही मर्डर जाल्ली आसा। आज दिसा ढवळ्या आमच्या लोकांक भायर फिरपाक सुद्दां आज भिरांत जाल्लो आसा। तेका लागून आमी आज हांगासर आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर पीआयक मेळपाक येयल्ले आणि पीआयक आमी मेळ्ळे। तेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। तेंच्यांनी काही लोकांक अरेस्ट करून भायले हाडलेले आहात। तांकां कूक जावं वेटर अशे ते शेकाचेर जे काम करताले तांकां ते घेवन हांगा येयल्यात। तेन्ना आमी पीआय कडेन रिक्वेस्ट केल्या की आमकां CCTV फुटेज आमकां दिवची बेगिनात बेगीन अर्जंट। तेचे उपरांत सेकंड जो एक्यूज आसा तेका मर्डर सेक्शन हे तेका लावचे हे आमचे सेकंड आसा। आणि एकटो भितर ना तेन्ना ही केस एकट्याचेर रजिस्टर जायनासतना तेंच्या सगळ्यांचेर जितले पळय भितर आसात 10 जाण आसूं 12 जाण आसूं तितल्यांचेर आयज ही केस रजिस्टर जावपाक जाय आणि तितले अरेस्ट जावपाक जाय अशें आमी एक पीआय कडेन आमी मागणी केल्या। तर अशे आमचे हे लोकल आहात ते वटेन वॉकिंगेक वयतात आनी कित्याक वयतात जाल्यार हेंकां ही सामके भिरांत जाल्ली आहा। आणि लोकलांक तर भोंवपाक सामके थंय कांयच ना। ते वटेन गेल्यार ते दादागिरी करतात आणि बेंच तेंचे जे आसात जावं ते खाटी आहात ते सगळे बिचाक टच असतात आणि ते बिचार भोंवपाक लोकलांक कांयच आसना। जर विचारले जाल्यार ते दादागिरी करतात अशें आयकूंक येता। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आमचे जे फिशरमॅन काय आहा हे आतां दिसा ढवळ्या जर मर्डर जाल्या जाल्यार फिशरमॅन ते रातचे वयतात तांकां वयचेच पडटा पोटा पाणयाक लागून। तेंची मर्डर करून हे खंय नात करून उडोवंक शकतात। जर दिसा ढवळ्या जर हे घटना घडटा जाल्यार रातचे त्या वटेन जे आमचे फिशरमॅन आहात ते जर गेले आणि तेची एखाद्याची मर्डर जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण? रेस्टॉरंटातले एक आमचे कूक आणि वेटर्सांनी ताका मारलो म्हणून अशें कळ्ळें। तेन्ना आमी बिचार येयल्ले तेन्ना PI PSI बिचार हाडले। ते इन्वेस्टिगेशन चालू आसलें तेंचे आणि काही भुरग्यांक ते धरलेले हेंच्यांनी। अशें दिसता की आमकां ताका फाल्यांच्यान भंय दिसता वचपाक ताका। हांव सदांच चंद्रसाक सांगता ताका अशें खूब घडटा हेंचे चलांक सेफ्टी ताका अजिबात तरी अशें हें ना। आमकां त्या चेरीक हात लावपाक भंय दिसता की आतां हे पळोवन आमकां इन्सिडंट पळोवन आमकां ते फाल्यांच्यान बिचार वचपाक भंय दिसता। आमच्या गांवांतल्या बिचार वचपाक आमकां सेफ्टी ना अशें आमकां दिसता। ते हेचेर पुलिसांनी कितें लक्ष दिवपाचो आणि गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष दिवपाचो।